29 एक कॉल जाल्ले जुनाच्या सकाळी 7:00 आनी 9 वरां जाल्ले कॉल. माड पडलो घरात आनी आमची टीम गेली गाडी घेवन. हांव लिडींग फायर डिपार्टमेंट काम करता मुळगोवा. गेले थंय माड पडलेलो म्हणल्यार हांव लाकडी निसण घेतली. ती कितें आमची शिरशीर निसण थंय व्हरोंक मेळनाशिल्ली. ती बारीक बारीक खाचीन वयचें पडटलें म्हणून ते पात्रांवान कॉल जाल्ले तेणी आमकां एक लॅडर दिली निसण लाकडाची. ते लॅडर लायली बांबूची लायली. आमी वयर चडले. हांव वयर चडलो, तुट्टा कापले, कोळा कापलो आनी आमी देंवता आसतना तो पावणो मोडलो आनी दुसऱ्या पावण्यार रेस्ट जालो. हांव रेस्ट जालो म्हणटकीर मातशी खोटेक कितें रगत किनेलें म्हटल्यार मागीर मातशें दुखोंक लागलें पळय. तशीच हांवें 2 ड्युटी बी केल्यो आनी येयले. मातशें बाबू कडेन गेलो दुसरे 3रे दिसा बाबू कडेन गेलो हांव. आनी ते म्हाका तेणी मेडिसीन दिलें. हांवें ताका विचारलें कितें आसा, क्रॅक बी ना म्हणपाक. ते मांस चिरडलां म्हणपाक. मागीर 4 दिसांनी हांव मायक घेवन पळय आयुश हॉस्पिटलांत गेलो तेन्ना म्हाका तेणी प्लास्टर घातलो. ते क्रॅक बी कांय नाशिल्लो, बेश्टो प्लास्टर घातलो. थंयच्यान ते म्हाका सगळें फुलयलें, माती जाली भितर. तसोच हांव 9 दिसांनी विजनान विजनान डायरेक्ट म्हाका दुसऱ्या दिसा एडमीट केलो आनी 3रे दिसा म्हाजें ऑपरेशन केलें. मागीर 1 म्हयन्यान परत चामडी काडली हेजी आनी ड्राफ्टींग केलें ह्या ऑगस्टाच्या 24 तारखेक. ड्राफ्टींग केलें. आतां ड्रेसींग डेली हांव ड्रेसिंगाक वयता. नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस, सोशल वर्कर, ओल्ड गोवा. आयज हांव आसा आमचो विनायक भाऊ. विनायक म्हणजे आमचो फायर फोर्साचो एक फायरमॅन. आयज तुम्ही पळयतात तेजे पांयांक प्लास्टर बसला, ऑपरेशन जाला. परत म्हणजे भरपूर पांयांक तेजे दुखापत जालेली आसा. आयज म्हाजे हिसपान म्हयनो मायज जालो, 1.5 म्हयनो सुमार जालो तो घरानूच आसा. अशें आयकोंक आतां तेज्या कडल्यान आयलें की ड्युटेक आसलेलो एक कॉल आयलो इमर्जन्सीचो. जेन्ना इमर्जन्सीचो कॉल आयलो तेंच्यांनी सस्त म्हणजे एकदम फुर्तीन वचोन तें काम करचें पडटा. तें काम करपाक थंय गेल्ले. कामार वयता आसतना लॅडर म्हणजे निसण आसता पळय लाकडाची, ते लाकडाच्या निशणीर तो चडोन आपले काम प्रामाणीकपणे आपणे काम करून जेन्ना तो सकयल देंवतालो तेन्ना ते निशणीचो एक दाणो हे जावन हो आमचो विनायक भाऊ जो प्रामाणीकपणे आपणे काम करतालो तेजो पांय चिरपालो. पांय चिरपाल्या उपरांत अशें आयकोंक येता की तो आयुश हॉस्पिटलांत पावलो आनी कसलीच जाणीव नासतना डॉक्टरान ताका प्लास्टर लायलो, प्लास्टर मारलो फ्रॅक्चर म्हणून. आनी प्लास्टर मारल्या उपरांत जी रगत चिरपालेले पळय किडन्याता म्हणटा आमी रगत, तें थंयच्या थंय जडावलें आनी तेगेल्या बाबड्याचो पांयांक मातेर जाली, ऑफसेस जालो पांयांक. आयज देवाचे व्हडले उपकार, तेजो बाबड्याचो पांय कातरपाक लागलो ना. ते ड्रेन करून हांगा पळय हे तेजे फुल ओपन जाला. खोट आसता पळय ही फुल खोट ओपन आसा आनी हांगसरले मांस आनी कात काडून तेका हांगा लायल्या. म्हणजे बुरोक जाल्लो दिसता न्ही, होल जाल्लो. तें जावन तेका आयज घरा कडेन बसचो पडला. आयज यांच्याकडे येवपाचें कारण म्हटल्यार यांचोच एक मनीस, यांचो कोवर्कर वांगडा काम करपी आमचो गोंयकारूच बऱ्या मनाचो, बऱ्या काळजाचो आनी बऱ्या विचाराचो, जेणी म्हाका विनायक भाऊचे प्रॉब्लेम सांगले आयज सकाळी आनी आयज सांजचो हांव तुमच्याकडे आसा. आयज आमच्या हिंदूंचो सण गणपती चतुर्थी. आमी व्हडा उमेदीन गणपतीक घरान हाडटा आनी आमचो विनायक भाऊ आयज घरान पडला. कित्या खातीर गेल्लो तो? आमच्या खातीर गेल्लो. कित्याक ते काम करतात? फायर फोर्स म्हण नाका, पुलीस डिपार्टमेंट म्हण नाका, हे लोक आमच्या खातीर काम करतात. आमी कितें चिंततात? गव्हर्नमेंट सर्वंट भरपूर गावता, भरपूर येता आसतले. आयज तुमकां खरी परिस्थिती सांगता हांव. हो भाड्याच्या रूमान रावता हांगा, तो आनी तेगेली बायल. आयज खंय तेका म्हयन्याक मोर दॅन 30,000 म्हणजे 30,000च्या वयर
मेडिकल खर्च आसा आयज तेका आमच्या खातीर काम केले म्हणून तेका ही एक सजा दिली काय? कोणे दिली हांव आता ते नमूद करिना, पण ज्या डिपार्टमेंटाक तो काम करता, ज्या सरकाराक तो काम करता, त्या सरकाराचे थोडे तरी येणेदारे असता जे आयज म्हाका दिसती पडना. अशें तेजे कडल्यान आयकूंक येयले तेजे खुबशे फ्रेंड्सांनी तेका मदत केली म्हणून. तुम्ही सगळे जाण जाणा, गोवा पुलीस आसूनी, गोवा फायर फोर्स आसूनी किंवा अजून ज्यो सेक्युरिटीज आसा आमच्या देशान, हांव सदांच तेंचे मदतीक तयार आसता आनी हांव खूब भाशेन तेंकां मदतूय करता. होच मदत म्हणून आयज हांव हांगा आयिल्लो आसा आनी आयज हांव स्पश्ट उलयतां. अशें आयकोंक येयला की म्हयन्याक एक 30,000 तेका मेडिकलाचो खर्च आसा. जो पर्यंत आमचो विनायक भाऊ बरो जावन उबो जायना तो पर्यंत हांव ॲडव्होकेट शैलेश गांवस तेजो मेडिकल अख्खो खर्च करतलो. तशेंच हांव सरकारा कडेन अपील करता, जे लोक अशें काम करतात तांकां अशेंच वाऱ्यार उडोवपाचें न्हू. तेंची काळजी घेयात. आमी आसात तुमच्या वांगडा हातभार लावपाक, सरकाराक हातभार लावपाकूच आमी आसता. तुमचें तितकेंच कर्तव्य आसा. आमच्या समाजा खातीर हे लोक काम करतात, आमच्या खातीर हे लोक काम करतात, तर त्यांच्या आयुष्याचो बी चिंता ही आमकांय आसपाक जाय. म्हाज्या बरोबर म्हाका पळोवपी प्रत्येक लोकांक आसपाक जाय, ह्या सरकाराक आसपाक जाय, जितके NGOs आसा तांकां आसूंक जाय. आयज जी परिस्थिती आमी पळयता, गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणटा ना, आयज बाबड्याची हालत जावन पडलेली आसा. आयज जी परिस्थिती हांव आयकता, खऱ्यांनीच म्हाज्या कडेन उलोवपाक उतरां ना. फक्त हात जोडून इतकेच गव्हर्नमेंटा कडेन मागता, हो जो घटक आसा पळय, हो घटक समाजाक, हे आमच्या सोसायटी खातीर काम करता आणि सरकारा कडेन अपील करता, त्याच बरोबर सगळ्या लोकांक अपील करता. विनायक नाईक हो आमचो फायर फोर्साचो एक अधिकारी आसा हांगा काम करपी. तेका ओल्ड गोवा फायर फोर्साक अटॅच आसा तो, तेका मदत करची येवन. सगळ्यांचे व्हडले उपकार जातले. हांव सदांच पुलिसांक वांगडा यांच्या वांगडा आसा, आयजूय यांच्या बरोबर आसा, पण हांव मागता सगळ्या लोकांनी आनी आमच्या सरकारान सुद्धा विनायक नायकाचेर लक्ष दवरचो. जो पर्यंत तो बरो जायना तो पर्यंत तेजी काळजी घेवची, ना की सगळे फॉर्मुलिटीजान तेका अटकोवपाचो. देव बरें करूं.